ओडीपी करचेच पडले जाल्यार फुडल्या 15 वर्सां मेरेन तांकां हात लावपाची गरज पडची ना हाची जतनाय घेतले मुरगांव पीडीएचो अध्यक्ष जोशुआ डिसोजा सांगता। ओडीपी विशीं आपल्याक तितलीशी म्हायती ना, पयलो कायदो शिकून घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। ओडीपीचे अधिकार परते अध्यक्षांकडेन दिल्ल्यान ताणें नगर नियोजन मंत्र्याचे उपकार मानल्यात। कितें आसा हाजे पयलीं हांव केन्ना चॅरमॅन नासलो पीडीएचो, आमकां खूब कितें शिकपाचें आसा। सो म्हाका पावर्स म्हटल्यार अशें दिसता द चॅरमॅन शूड ऑलवेज हॅव द पावर्स, अदरवायज देर इज नो पॉयंट ऑफ हॅविंग चॅरमॅन। ते कित्याक ऑर्डर तशें आयलें तें कारण कितें तें म्हाका खबर ना, बट आय एम वेरी हॅपी टू नो दॅट द पावर्स हॅव बीन रिस्टोर्ड टू द चॅरमॅन। जशें आमकां थंय वचून आमकां कायदो शिकचो पडटलो, सो दॅट इज समथींग न्यू दॅट आय हॅव टू डू एनीवे। सो इट इज गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपिरियन्स। आमकां तें काम करूंकूच जाय, जबाबदारी ऑलरेडी दिवन आसा। नॉनदलेस आय एम वेरी हॅपी दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅव रिस्टोर्ड पावर्स बॅक टू द चेअरमॅन। दुसरें कितें तें कांय प्रॉब्लम ना। आतां कितें आसा, ओडीपीन कार्ड व्हडलो बोवाळ जालो की 5 वर्सान आसचें नाजाल्यार 10 वर्सान आसचें। कितें आसा, जर प्लॅनिंग जर बरे भशेन जालें ते 15 वर्सां घडीक ओपन करपाची गरज आसची। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हू इज ऑन द चेअर एंड द कंसल्टंट हू हॅज बीन पार्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट। आतां पळय हांगा विधानसभेन 1995 वा 1998 जाल्लें, इतले बरे प्लॅन केला, आमकां कांयच अपार्ट फ्रॉम रेनोवेशन कांयच गरज ना। रस्ते पळयात कितें रूल आसा, सगळे प्रोविजन केल्लेलें आसा। सो दॅट इज हाव इट शूड बी डन, दॅट इज हाव वी वील बी डुईंग इट ड्युरींग आर टेन्युअर। आनी कोणाक कंप्लेन, हांव इतली गॅरंटी दिता, जर आमी ओडीपी करची व्हडली आमकां फुडले 15 वर्सां करपाक गरज आसची ना।